Esther chapter 9. पुरीमाचो वोट दीस. राजाचो उपदेश आणि ताचो हुकूम आदार नांवाच्या 12व्या म्हयन्याच्या 13व्या दिसा नेम जाले. आणि ज्या दिसा जुडेवांच्या दुस्मानांनी तांचें निसंतन करूंक चिंतलोलें त्याच दिसा पोत्तेंच घडलें. जुडेवांनी आपल्या दुस्मानांचें निसंतन केलें. अहास्वेरूस राजाच्या सर्व प्रांतांच्या शारांनी आपल्या दुस्मानांचें निसंतन करूंक जुदेव एकठांय जाले. सोगतांक जुदेवांची भिरांत लागलेली देखून कोणेंच तांचेर हात उखल्लो ना. मोर्देखायाचे भिरांतीन सर्व प्रांतांचे अधिकारी, उपराजपाल, राजपाल आणि राज अधिकारी जुडेवांक बरें करूंक सोदताले. खरेपणी राजमहालांत मोर्देखायाच्या हातांत सगली पदवी आसली आणि सर्व प्रांतांनी तांचें नांव गाजतालें. मोर्देखायाची पदवी दिसाच्या दिसा वाडत वेताली. म्हणटच आपणाचेर कळपताले तांकां जुडेवांनी तलवारीन मारून उडयले, तांचो नाश केलो आनी आपणाक जाय तशें तांचे थाय केलें. सुजा शारांतूच जुडेवांनी 85 मनशांक तलवारीन मारून उडयले. हांचे मदें जुडेवांच्या दुस्माना हामेदाताच्या पुता हामानाचे 10 पूत, पार्शांदाता, दाल्फोन, आस्पाता, पोराता, अदालिया, अरिदाता, पारमाश्ता, अरिसाय, अरिदाय आणि जेजाता आसले. पूण तांणी लुटीचो माल व्हरूंक ना. सुजा राजधानी शारांत कितल्या लोकांक जिवेशी मारले ताचे विशीं त्याच दिसा राजाक कळयलें. राजान एस्तर राणयेक म्हणलें, सुजा राजधानी शारांत जुडेवांनी 85 मनशांक आनी हामानाच्या 10 पुतांक जिवेशी मारल्यात. राज्याच्या दुसऱ्या प्रांतांनी तांणी कितें केलां काय? तुका जाय तें माग आनी हांव तुका दितलों, मागशी तितलेंय दितलों. एस्तरान जबाब दिलो, राजाची खुशी जाल्यार सुजा शारांतल्या जुदेवांक आयचे हुकुमे प्रमाणे फाल्यांय करून दी आनी हामानाच्या 10 पुतांच्यो कुडी गळार उमगाळून दी. अशें करूंक राजान हुकूम दिलो. सुजा शारांत हुकूम परगट केलो आनी हामानाच्या 10 पुतांक गळार उमगायले. म्हणटच आदार म्हयन्याच्या 14व्या दिसा जुदेव सुजा शारांत एकठांय जाले आनी 300 मनशांक शारांत जिवेशी मारले. पूण तांणी लुटीचो माल व्हरूंक ना. राजाच्या प्रांतांनी जियेतल्या दुसऱ्या जुदेवांनी आपल्या जिवाची राखण करूंक आनी दुस्मानांचें निसंतन करूंक एकठवले. तांणी आपल्या दुस्मानांच्या 75 मनशांक जिवेशी मारले, पूण तांणी लुटीचो माल व्हरूंक ना. हें घडलें आदार म्हयन्याच्या 13व्या दिसा. 14व्या दिसा तांणी विसव घेतलो आनी तो दीस खुशालकायेचो आनी समारंभाचो दीस जालो. पूण सुजा शारांतले जुदेव 13वेर आनी 14वेर एकठवले म्हणून तांणी 15व्या दिसा विसव घेतलो आनी हो दीस खुशालकायेचो आनी समारंभाचो जालो. हाका लागून शारा भायर किल्ले नासलेल्या गांवांनी रावतल्या जुदेव लोक आदार म्हयन्याचो 14वो दीस संतोसाचो आनी समारंभाचो दीस कसो पाळटात. खुशालकायेन आनी संतोसान एकामेकाक दानां दिवन सादतात. पूण शारांनी जियेतले जुदेव लोक आदार म्हयन्याचे 15वे तारखेर अशें करता. खुशालकायेन आनी एकामेकाक दानां दिवन सादता. 5. पुरींग उत्सव. पुरींग उत्सवाची अधिकृत स्थापणी. मोर्देखायन हें सगळें बरोवन दवरलें. उपरांत अहास्वेरूस राजाच्या प्रांतांनी जियेतल्या सर्व जुदेवांक लागशिल्ल्यांक तशेंच पयशिल्ल्यांक चिटी धाडून दिल्यो
आणि वर्साच्या वर्सा आदार म्हयन्याच्या 14व्या आणि 15व्या तारखेर पुरी उत्सव कोरच्याक, कित्याक त्या दिसांनी जुडेवांनी आपल्या दुस्मानांचें निसंतोन केल्लें आणि त्या म्हयन्यांत तांचें दूख रोडणें सूख समाधानान बदललें. ह्या पासत त्या दिसांनी उत्सव करचो आणि खुशालकायेन एकामेकाक दानां दिवचीं आणि दुर्बळांक देणी घालची म्हूण फर्मायलोलें. हो उत्सव सुरू केला तेथून थावन जुदेव अशें करीत आयल्यात. कशे परी जुदेवांक धुमाळो दिवपी आगागीत हामानान हामेदाताच्या पुतान जुडेवांचें निसंतोन करूंक येवजिलोलें आणि पूर मुनगे सट घाल्ली तांचो बसून करूंक आणि तांकां नपयत करूंक. पूण जेन्ना तो राजाशी गेलो मोर्देकायाक गळार मारचो हुकूम घेवन, जुडेवांचेर आड ताची खोटी येवजण ताकाच बुजली आणि ताका आनी ताच्या पुतांकूय गळार मारले. अशें मोर्देकायान तांकां बरोवन सांगलें आणि त्या पासत पूर ह्या उतरावेल्यान ह्या दिसांक पुरीम म्हूण नांव पडलें. ह्या जिन्सान चिटीचेर बरोवन आसलें तशेंच आपल्या दोळ्यांनी देखलोलें आणि आपणाक घडलोलें तें पळोवन वर्सान वरोस थारायलोले पड्डतीन आणि थारायलोल्या वेळार आपले पिलगे आणि आपणा वांगडा रावतोल्यां बरोबर 2 दीस चुकय नासतना समारोप करूंक जुदेव खुशेन राजी जाले. हे भाशेन पिणकेचे पिणकेन दर एका घोराब्यांत, प्रांतांत आणि शारांत समारंभले पुरिमाचे दीस. जुडेवान मोदें केन्नाच रोड जावचें नात न्हय म्हूण तांचो उगडास तांचे पिलग्यांतलो नाटक जावचो ना. मोर्देकायान बरयल्लें पत्र मंजूर करूंक अबिहायलाचे धुवे एस्तर राणयेन सगळ्या अधिकारान ही दुसरी चीट बरयली आणि आहास्वेरुसाच्या राजवटकेंत आसलोल्या 127 प्रांतांनी जियेतल्या सगळ्या जुदेवांक शांतीचो आणि विस्वाशीपणाचो संदेश दिवन त्यो धाडून दिल्यो. मोर्देकाय जुडेवान फडमायलोलें तशें आणि आपणाक आनी आपले पिलगेक थारायलोले पड्डतीन नेमलोल्या वेळार पुरिमाचे दीस पाळूंक आपले चिटीर बरयल्लें. त्या भायर उपास आनी विलाप करूंक खेरीत नेम आसले. एस्तरान दिल्ल्या हुकुमान पुरिमाच्या उत्सवाचे नेम थीर जाले आणि हें सगळें पुस्तकार बरोवन दवरलें. देवाचें उतर हें